वो एरिया है नहीं तो ठीक है, बड़ा बड़ा लगाओगे ना जल्दी चेकअप करेंगे। यहाँ बैठने अच्छा आप लोग आते हैं अच्छा सर मैडम सेटअप्स भी नहीं वो मिट्टी का सेटअप नहीं है, बैठने का अच्छा जगह बना पिकनिक स्पॉट म्हणून बरं करतात हो एरिया नाही आता ते बॉटॅनिकल गार्डनान कसं सुंदर केलं ती एरिया बसपाक बी कशें आसा पिकनिक स्पॉट तशें हांगा करा हय लॉग्स बी कट करून नहीं ये नहीं सेंचुरी से दूर नहीं 1 किलोमीटर वाला ये तो सेंचुरी 2 वो बोल रहे So I'm going to give it to all the punches. एक 2-3 हजार लोगांचे सिग्नेचर मारून and sending it. Full area ये एरिया है एक्चुअली कितना एरिया सकल मॅडम नगर वनान थंय बसून एरिया खंयची आसा एक्झॅक्टली वो एक फुल हिल टॉप जाता राइट नाउ वी आर समवेयर इन द मिडल सो हांगाच्यान तो एक डाउनफॉल वटेन जाता आनी त्या सायडीन दुसरो डाउनफॉल जाता सो हांगा कितें जाता आमचो सेलिंग पॉयंट इज द वॉटर फ्रंट सो ह्यो कॉटेजीस आमी प्लॅन करता पळय इट गोना बी फुल इन दीस डायरेक्शन आनी प्रत्येक एक स्टॅगर्ड आसता दिसता ही पाथवे तर ऑलरेडी केल्ली आसा सो पाथवे प्रमाणे आमी वेगळ्या वेगळ्या लेवलान प्लेस करपाक मेळटा सो प्रत्येकाक एक कॉटेजचो व्यू मेळटा की एक प्रॉपर असो डॅमाचो व्यू सो हांगा आमी कितल्यो प्लॅन केल्या एक्चुअली आमी अराउंड 20 कन्सिडर केली पूण जागो आसा 20 मातशें एकदां चॅक करचें पडटलें आमकां चो टोपोज सर्वे चालू आसा त्या प्रमाणे एक रिवर्क जातले मातसो आमचो इनिशियल प्लॅन आसलो मातसो मॉडिफाय जातलो बट 20 एक म्हाका एक चेक सांग हांगा एक रोपवे करात हय वी आर प्लॅनिंग अ झिप लाइन फ्रॉम हियर या पॉइंटार फ्रॉम हियर टू नगरवन न्ही नगरवन वी आर प्लॅनिंग दॅट सो इट्स वन ऑफ द लॉंगेस्ट इज 400 मीटर्स थंय एक हें जावंक शकना तो पॉयंट पहिला सर थंय आमचो वॉच टॉवर येता सर ऑन दॅट हिल थंय पॉयंट काडलो केबल वे रोपवे म्हणटा तुम्ही हांगाच्यान डायरेक्टली नहीं फॉरेस्ट नहीं फॉरेस्ट का यहाँ दिखा ये एरिया नहीं ये एरिया तो हमारा है नहीं वो ये परमिशन मिलेगा हमें लेके आएंगे उधर सरकार हमारे मिनिस्टर हमारा है क्या दिक्कत क्या है कोई दिक्कत नहीं आणि वो इवन इफ इट्स एक्सपेंसिव इफ इट इज अ पीपीपी दिस इज अ पीपीपी मोड नो सो इफ दे सकते हैं कोई प्राइवेट पार्टी इज कमिंग टू कम वी कैन पुट दैट ऑप्शन दैट विल बी रेवेन्यू जनरेशन फॉर हिम आल्सो या बिकॉज़ एडवेंचर एक्टिविटीज एज इट इज लाइक दिस जिप बहुत लाइन अच्छा एंड होगा ऑल क्योंकि ये व्यू लाइन इतना अच्छा है ना पीपल वुड लाइक टू गो विद दिस व्यू लाइन ग्रीनरी एज वेल एज द डॅम चापोली डॅमाक आज मॅडम दिव्या राणे आमचे सत्तरचे आमदार विशेष करून आज चापोली डॅमाची विजीट केल्ली आसा कारण तांचे आमी काणकोणकार म्हणजे आमी स्थानीक पंचायत किंवा आमचे नगरपालिका रमाकांत नायक गांवकर बाकी सगळे जण आमचे जे वेलकम करता आणि एक म्हाका दिसता की काणकोणच्या डेव्हलपमेंटा संदर्भात आमी काणकोण विजन आनी मिशन असो एक कन्सेप्ट आमी फाटले एक 6 म्हयने आमी चलयता आणि ताजोच एक भाग म्हणून जो आसा न्ही चापोली डॅम जो आसा न्ही चापोली डॅमाचो जी जमीन आसा ती 1,36,000 जमीन ऑलरेडी पयली एक्वायर केल्ली आसा जमीन एक्वायर आसा आणि ती सरकारा कडेन आसा आणि विशेष करून आज दिव्या राणे ही प्रोएक्टिव्ह आसा म्हणजे इको टुरिजम एग्रो टुरिजम कल्चरल टुरिजम ह्या कन्सेप्टाकडेन फक्त कॉर्पोरेशनाचो इल्लोसोच भाग पयली रबर आनी काजू असो न पळयनासतना ताचो दृश्टिकोन तिणें वेगळ्या पद्दतीन आयमान ती विचार करता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी अनेक वर्सां विचार करताले की हो भाग जो आसा अत्यंत सुंदर भाग आसा कारण काणकोण तालुका इतलो सुंदर आसा की एक सायडीच्यान पूर्ण आमचो वेस्टर्न घाट आसा दुसरे सायडीच्यान आमचो समुद्र आसा आणि हाचो उपयोग करून आसा न्ही की इको टुरिजम एग्रो टुरिजम एडवेंचर ह्यो सगळ्यो गजाली आसा न्ही की बऱ्यापैकी थंय हांगा एस्टाब्लीश करपाक हांगा संदी आसा
आनी ट्युरिस्टांक एक वेगळ्या तरेन अट्रॅक्ट करपाची संदी काणकोणाक आसा. त्या दृश्टीन विचार करता आसतनाच की सुयेगान म्हणटा आसतना मॅडमीचो दृश्टीकोन आनी म्हजोय दृश्टीकोन म्हाका दिसता एक सारको एक कंबायन जाला आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान एक आमकां काणकोणाक होप्स वाडलेले आसा. कारण हो परिसर आसा ही जमीन सरकारान आसले कारणान आसा की एक सुंदर पैकी कॉटेजीस किंवा बाकीचे एडवेंचर एक्टिविटी थंय सुरू करप आनी सकल जो पोर्शन आसा ती नगरवन एक बरो कन्सेप्ट तिणें ऑलरेडी पयलींच सुरवात केल्लो आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचे अधिकारी आसा संतोष कुमार तशेंच आमचे नंदकुमार आसा तेय प्रोएक्टीव आसा. म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो विचार केलो जायत न्ही. म्हजें म्हणणें आसा की आज हो भाग ही पंचायत आसा तशी ट्रायबल एरिया आनी त्या मुळे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरचो उपयोग हाका जर आमी वेवस्थीत करपाक घेतले जायत न्ही. हो एक सुंदर प्रोजेक्ट आसा न्ही चापोली डॅमाचेर जावपाक शकता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान की मॅडमीन ऑलरेडी पयलें स्टेप्स उखल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हो निश्चितपणे फुडल्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही एक गोंयांतलो एक ट्युरिजमाचो एक युनीक आनी असो एक वेगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान जो आमी विचार करता इंटरलँड ट्युरिजम आसा न्ही त्या तरेचो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक शकता आनी त्या दृश्टीकोनांत जावची अशें म्हजीच इच्छा न्ही. म्हणजे स्थानीक पंच आमचो गणेश बाब बाकी सगळ्यांची इच्छा आसा आनी निश्चितपणान तिच्या आदाराचेर आमी काणकोण आज आमचे ऑनरेबल स्पिकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव पयले फावटी आयलां काणकोण चापोली डॅमाचेर. हांगा आमचे GFTCचे हांगा आमी नगरवन म्हणून डेवलप केलां. ताजे भोंवतणी हांगा आमचो एडिशनल जागो आसा आनी हो जागो आतां वेकंट आशिल्लो आतां इतले तेंप. सो वेन आय टूक ओवर सो आय रियलायज दॅट आमचे हांगा स्पेसीस आसा वी हॅव लँड अरावंड. सो आय थॉट आमी हे डेवलप करपाक जाय कित्याक इफ वी आर टॉकिंग अबावट इंटरलँड टुरिजम इको टुरिजम आमी तर सुरू करनात खंय तरी एक पावल फुडें घेवपाक जाय आनी सुरू करपाक जाय ही कामां जी अबावट वी आर टॉकिंग अबावट मुवींग अवे फ्रॉम द बीचीस प्रोमोटींग आवर विलेजीस डेवलपमेंट इन विलेजीस. हें केन्ना जातलें जेन्ना आमी प्रोजेक्ट्स अशे आमच्या गांवांनी हाडटले आनी जेन्ना आमकां द लोकल बॉडी सपोर्ट्स यू देन इट इज मच इजियर टू डू इट. आनी आमी हे प्रोजेक्ट्स कित्याक हाडपाक सोदता गांवांनी कित्याक सगळे जे डेवलपमेंट जातलो तो विलेजाचो जाता फूल परिसराचो जाता कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जाता आनी मेन म्हणटा तो रेवेन्यू जनरेशन जाता जे लोकल पंचायत बॉडीक जाता आनी लोकल आमचे जे भुरगे आसा यूथ आसा वुमन बायलां आसा जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पंचायतीन तांकां फाल्यां रोजगार मेळटा. कित्याक हांगा कितें प्रोजेक्ट आयलो फाल्यां रिसॉर्ट आयलो कॉटेजीस आयले जो कितें हांगा डेवलपमेंट जाता 100% एम्प्लॉयमेंट वील बी गिवन टू द लोकल्स. सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी हांगा वी टॉक अबावट सो मच अनएम्प्लॉयमेंट. सो besides looking beyond government employment we have to try to see how we can create employment for the youth and the women in private sector also. And jenna ashe टुरिजम इको टुरिजम प्रोजेक्ट्स हांगा येतले आमच्या भागान. सो म्हाका दिसता ही एकच अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली सुंदर आसा खंय एक सायडीन तुमी पळयतात वेस्टर्न घाट्स आसा ह्या सायडीन पळयता समुंदर आसा. आय हॅव नेवर सीन एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक दीस गोंया तरी. सो इट इज व्हेरी युनीक अँड आय थिंक हाफ द पीपल डोंट नो अबावट इट अँड दीस हॅज टू बी प्रमोटेड. आनी अशी सुंदर आमची जी जागा आसा आमचे गोंय राज्यान this has to be promoted आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जावपाक जाय. जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जातलो ऑटोमॅटीक ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागतले. आमचे ऑनरेबल स्पिकरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आमचे कितें विजन आसा हांगा तांच्या मतदारसंघा खातीर आनी तांच्या पाठिंब्यान आनी तुमच्या पंचायतीच्या पाठिंब्यान आय एम शुअर we will start this project very soon and it will create employment for the local youth and development of the whole taluka. Yes, thank you.